Hallelujah. 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 Ergan tuka samiyan Jesu. Ergan tuka samiyan Paglap Jesu. tuka samiyan Jesu. Paglap tuka samiyan Vandan Jesu. tuka samiyan Jesu. Vandan tuka samiyan Aradan Jesu. tuka samiyan Jesu. Aradan tuka samiyan Hersitaun Jesu. tuka samiyan Jesu. Hersitaun tuka Jai samiyan Jai Jesu. tuka samiyan Jesu. Jai Jai tuka samiyan Hosanna Jesu. tuka samiyan Jesu. Hosanna tuka samiyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सकट मेळून आज परत हो दीस देवान आमकां फावो केला ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताचे उतार आयकूंक आनी आमच्या सगळ्यो गरजां खातीर मागोवंक हो एक वरतो दीस हे वरती सांज देवान आमकां फावो केल्ल्या वेळार तुमकां मेजतांक ह्या मागण्याक आमी स्वागत करता तर सांगता आमी मेळून हे मागण्या आमी आराम करया देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता ते संवसारान जावं दिसपतो ग्रास आजाज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेले आंबुशिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताल्ले पडून दिनाका आपूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मर्या कृपेन भरलेले समिती जय संगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जोग शेंजेजो भगवंती मरिये देवाची महिमा पापी हांगा ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवाचें उतर आमकां सांगता आमी आमचें काळीज ताच्या मधुर उतरांनी भरसगें आनी त्या मधुर उतरांनी भरलेलें काळीज देवाक अर्गां दिवंक देवाची स्तुती करूंक देवाक महिमा दिवंक फावो जाता देखून देवाचें उतर सांगता पळय म्हजें काळीज मधुर उतरांनी भरून वमतता देवाची स्तुती करूंक देवाक अर्गां दिवंक आमचें काळीज मधुर उतरांनी बऱ्या संगीताच्या नादान देवाची स्तुती करूंक देवाची महिमा दिवंक आमचें काळीज रेखता कधी जावन आमी सांगता मेळटा आसतना देवाची वरती महिमा आमकां पळोवंक मेळटा. हेज्या दिसा एक विशेष आमी मागणी आमी करता कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर हिलींग आनी डेलिव्हरन्सा खातीर प्रत्येक जावन आज आमी मागणे आनी अभिशेक खातीर एनॉयंटिंगा खातीर आमी मागणी करता देखून हें सगळें आमी जोडून काणगेचें जाल्यार पयल्या सुवातेर आमचें काळीज आमचें मन सारक्या रितीन देवाचेर भावार्थान विश्वासान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय ताची स्तुती करूंक जाय ताका अर्गां दिवंक जाय ताची महिमा आमकां मेळोवंक जाय देखून आज प्रत्येक जावन सक्कट सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आनी वाखणया ह्या सोबीत गिताद्वारे आमी ताची स्तुती करया मगच्या भाव आनी भयणी. सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो अर्गानितलो समियाक अर्गानितलो सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो मुजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गानितलो समियाक अर्गानितलो सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो अर्गानितलो समियाक अर्गानितलो सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो. सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मॅट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिनी तुका समर्पितलो.
उपकार मिळतस तुका हांव वर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मिळतस तुका हांव वर्गां दितलो पातकां पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकां पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी दिनी कांडोक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया 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 अर्गां तुझे महिमा तुझे लाख तुझे वैभव तुझे दान तुझे मान तुझे प्रणाम तुझे उलिस्तो जय जय तुझे उज्जान तुझे सिलाव जय थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुमियान आमकां एक वर्ते उपकार केल्यात प्रत्येक जावन इतल्या तेंपात आमकां ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां आमच्या जिवितांत जायतीं अजापांनी अद्भुतां ताणें केल्यात ताची महिमा प्रगट करचे भाग आमकां फावो केला देखून आज प्रत्येक जावन देवाक एक वर्त्या तरान आमी अर्गां दिवचो एक अवकाश देवान म्हाका आनी तुमकां दिला तर तो अवकाश आमी बऱ्या तरान उपयोग करया देवाची स्तुती करूं देवाक अर्गां दिवंक कित्याक किर्तनाचो ग्रंथ 90 आनी 2 अध्याय सांगता किर्तनाचो ग्रंथांत 92 सांगता सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुजे नांवाचें भजन करूंक फावो कित्याक सकाळीं तुजो मोग आमकां तूं प्रगट करताय रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो सिताराच्या आनी विणाच्या संगीतान किन्नाराच्या मधुर नादान तुज्या कार्यावरी सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय आनी तुज्या हातांत तुजें कृत्यां मुखार हांव आनंदान उल्हासतां कितली वर्ती महिमा तुजी सर्वेस्परा कितली वर्ती अद्भुतां आनी विचित्रां तुवें आमच्या जिवितांत केल्याय तर आज खंडीत जावन आमी हर एकल्यानी देवाचो अनुभव आमी केला देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जाल्या आनी देवाची खुशी इतल्यांच ताच्या भुरग्यांनी ताची स्तुती करची ताका अर्गां दिवची ताची महिमा गावची हेच देवाची खुशी जावन आसा देखून आमी सकट सांगता मेळून ह्या प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जाल्ले आमी बऱ्या तरान देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया कित्याक आमी देवाक प्रसन्न करीचे जाल्यार देवाक खुशी करीचे जाल्यार देवाक संतोश पावोवचे जाल्यार आमी ताची स्तुती निरंतर आमच्या तोंडांत आसूंक जाय गे देखून एक वर्तो वेळ देवान आमकां ह्या संजेचो वेळ दिला आमकां सदां हर एका सोमाराचे आमी संजेर सांगता मेळोन स्तुती करचे एक वर्तें भाग देवान म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक आमकां फावो केला तर सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आमी वाख्यान या कित्याक तो महिमेचो देव जावन आसा तो आमच्या स्तुतेक योग्य जावन आसा आनी ताची कृत्यां विचित्र कृत्यां आमी खंडीत आमच्या जिवितांत आमी भोगल्यांत आमी आनी त्या आनंदान आमी आसूं कित्याक आनीक चड देवाचे आशिर्वाद आज आमी जोन काण घेवचे देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जावं आनीक चड देवाच्या आशिर्वादान आमी बरें आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक देवाची आशिर्वाद मेळचे देखून सांगता मेळोन स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आमी वाख्यान या ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು
ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. 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 ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ.
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. सगळं आम्ही देवाच्या एक घडीभर समर्पण कर देऊया. आमचे जीवित समर्पण कर देऊया. आमचे वैयक्तिक जीवित, आमच्या कुटुंबाचे जीवित, आमच्या कुटुंबात असले सगळे कितें पिडा शिडा आसा, निरासपण आसा, सलवणी आसा, रिणाच्या भार आसात, कोणी तरी आमचे कुटुंबाची आमच्या घरची मनशां आसपोत्रेणी आसात, पिडेशिल्लीं कश्ट जातात, तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां ताला भेटोवन दिवया. जेजू खंडीत जावन आमचें जिवीत सगळें बरें करतलो. आज आपडटलो एकल्या पिडेस्तांक गूण करतलो. कित्याक म्हळ्यार आज विशेश आज आमी मागणें दवरलें जाल्यार हे सगळे पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी कश्टांत आसलेल्या सुडका मेळच्या खातीर आनी विशेशान पवित्र आत्म्याचे अभिषेक हर एकल्याक जण एकल्याक आज मेळच्या खातीर हर एकल्यानी हे झोन काण घेवच्या खातीर आनी खंडीत जावन आमी देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्घां दित आसतना, देवाची महिमा दित आसतना देवाक आमी समर्पण केलें एक घडीभर. सगळें आमचें जिवीत, वैयक्तीक जिवीत आमचें कितें आसा, आमच्या जिवितांत कितें बरें, देवाक आमकां अर्घां दिवंक मन आसा पूण थोडे फावटी आमकां जायना. देवाची खुशी करूंक आमकां मन आसा पूण ह्या संवसाराचे वंदनी आनी कुडीच्यो ओडण्यो आमकां सोडिनात. आनी ह्या सगळ्याचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. जैत व्हरचें जाल्यार खंडीत देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्घां दितना, देवाची महिमा आमी प्रगट करतना ताची दैवीक सकत ताची काकुळटांनी करपाक आमकां मेळटा. देखून त्या देवा मुखार आमी अर्घां दिता, स्तुती करूंक आमी फावो जावचे खातीर आज आमी मागया. एक घडीभर सगळें आमी समर्पण कर दिवन एक घडीभर आमचें जिवीत तुमी मुखार समर्पण. जेजू आज तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जारी कर म्हणून मागा. जेजू म्हाका तूं आज आपड, जेजू म्हाका सुडका दी म्हणून मागा. दैवीक सक्तेन भरचे खातीर मागा. सगळी पिडा आशिल्ल्या गूण जावचे खातीर मागया. ह्या स्तुती गायना वेळार हर एकल्याक जेजू आपडता, गूण करता, जायत्या जाणांक आपडता खंडीत जावन आयच्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार आज आयच्या दिसा खातीर ह्या मागण्या खातीर विशेष आमी फाटल्या दिसांनी इंटरसेशन केल्लें आसा, विनवणेचें मागणें केल्लें आसा. हे आज हें बरे तरेन चलचें, जायत्या लोकांक बरेंपण जायचें आनी कोण पुरा विवर्स आसा तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळचें, मतीक समाधान मेळचें, काळजांत संतोष मेळचें, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मेळचें म्हणून मस्त आमी मागणें केलां. देखून आज भियेनाकात मोगाच्या भाव आनी भयणी, तुमी सगळीं समर्पण कर दिवन जेजूच्या आमी हजरपणांत आसा, त्याच्या देवाच्या हजरपणाकाल आमी आसा आनी प्रत्येक जावन तुज्या वेदी मुखार आमी आसा. खंडीत जावन देव आमकां काकुळत दाखयतलो आनी कृपा दाबयतलो. देखून ताच्या सर्व महिमे खातीर आमी स्तुती करया, ताका मेर्गां दिवया, ताची महिमा आमी वाखण्याया. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆನಂದವೇ The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Baba Hira Baba Shandar Barakala Jesus Jesus. Baba Hira Baba Shandar Barakala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira Baba Kalabara Shandar Barakala Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hira Baba Kalabara Shandar Barakala Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Hira Baba Kalabara Shandar Barakala Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira Baba Kalabara Shandar Barakala Jesus, Jesus. Baba Hira Baba
Shira Kababa Shandara Karabala Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆರಾಧನೆ 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 Everyone, Lord Jesus, in your name, Lord Jesus, everyone will be healed right now. In the name of Jesus Christ, you are a Kababa, healer, Shandar, Karabala, you are a Kababa. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನೇಜರ್ ನೀನೇಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನೇಜರ್ ನೀನೇಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಡುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ಲೋಯಿ ನೀರೆಯ ನನ್ನ ಕಾಡುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ಲೋಯಿ ನೀರೆಯ
Every bondages will be broken right now in the name of Jesus Christ. Uraka Baba, Hiralaka Baba, Shandara, Harabalaka Kalavuraka Kada Shiga, Uraka Baba Baba Baba, Hiralaka Baba, Shandara. ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ. ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸಿಯ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನಡೆಸಿಯ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಎಲ್ ಶಡೈ ನೀನೆಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. द लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव सिसिलिया रोसारियो, गांवांत हांव मँगलोरचे दुबयंत वावर करनासा. गेल्या त्या हप्त्यांत 11 तारखेर तोक्कोटांत रिट्रीट सोरोन आसलें. हांव ही रिट्रीट यूट्यूबार लायव्ह अटेंड करनासलें. म्हज्या कामा निमती म्हाका लायव्ह अटेंड करूंक असाध्य म्हणून म्हाका भोगतालें. हांव मतीन चिंतून आसलें की म्हाका जावचें ना कोण ना म्हणून, पूण म्हज्या देवान म्हाका असाध्य आसलें साध्य म्हणून करून दिलें. त्या दीस दोनूय दीस म्हाका कांय आडखळ नासतना लायव्ह पळोवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. त्या 11 वर्सांत हांव एसिडिटी प्रॉब्लेमांत हांव सफर जातालें. पुढच्या 11 तारखेर हांव लायव्ह पळयत आसतना आराधनाच्या वेळार म्हाका एसिडिटींत हांव सुटका मेळ्ळ्या. आज म्हणसर हांव चिंतून आसलें की हांव चिंततालें म्हाका आनी एसिडिटी आसची ना म्हणलें. कित्याक त्या दीस म्हाका कितेंय दोनूय दीस हांव रडून म्हणल्या बरी म्हज्या ऑटोमॅटिकली म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतलें आनी रडून म्हणल्या बरी हांव मागतालें. हांवें फातयल्या देवान म्हाका आपडलां आनी गूण केला. देवान केल्ल्या येद्या व्हडल्या आचापा खातीर देवाक जावं अर्घ आनी होगळप. येसुविना पवित्र रक्तಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತ. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಏನು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಮತ್ತು
ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು विधव स्त्रियेच्यानी एक नीती करताची वापर देव आमकां आमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार आमी सोडी नासतना मागचे, कळन नासतना मागचे म्हणल्यार एक उद्देश आमच्या जिवितांत दवरून आमकां कस्त आयल्यार नस्त आयल्यार कितें जाल्यार आमी मागणें सोडून जमणून एक दृश्टांत आमकां धैर्य सुकें नासतना सदांच आमी मागणें करचें म्हणून शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक एक वापार सांगले. आनी ती वापार अशी आसली, एक शारांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं दी, मनशाची परवा जावं दी ताका नातिल्ली. त्याच शारांत एक विधव स्त्री आसली आनी ती ताच्या दाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. आनी जायतो काळ पर्यंत नीती करता तिका काणच दिना आलयना जालो. पूण आखरे एक आपणायतल्याक तो म्हणूंक लागलो, देवाक हांव भियेना, मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पूण हांव तिका एक नीत करून दितां, नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सुमयान म्हळें, त्या खोट्या नीती करतना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय बे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारताले आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय, तांकां आदार दिवचो तो आनीक गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीच तो तांकां नीत करून दितलो, तरी मनशापत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात वे. खंडीत जावन आज आमी पळयता येदोळ्यो थोड्यो साक्षी आमकां मेळ्ळ्यात. कित्याक म्हळ्यार ही एक सोमार सुकय नासतना निरंतरी मागतात. म्हळ्यार एक आज भयणीन एक साक्ष गेल्या, आज पळया एमिल्डा डिसिल्वा हिने एक साक्ष गेल्या तिच्या सिस्टर इन लॉ प्रत्येक जावन कशें हिलींग जालें गे म्हणून, कंप्लिटली हिलींग जालें. ती कॅन्सर पिडेंतान वळवळटाली. कितल्या तेंपार लागीं एक वर्स जावन आनी निरंतरी आमी मागणें करताले तिचे लागीं, तिच्या खातीर हर एक आमी तांच्या फिरगजेंत आमी मागणें करतना आमी आंगाई जाल्यार निरंतर हर एक दीस सकाळींचे आमी इंटेंशन करतना तिचें नांव कान आमी मागतले तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर, ते कॅन्सर पिडेतांक गूण जावचे खातीर. आज तिणें आज कमेंट्सान तुमी पळयात थंय घाला एमिल्टा डिसिल्वांत, माय सिस्टर इन लॉ कंप्लिटली हील्ड लॉर्ड जिजस, थँक यू एज ए ग्रेट मिराकल म्हणा. खंडीत जावन एक व्हडलें अजाप तांच्या जिवितांत जेजून करून दाखयला आनी संपूर्ण तरान तिची कॅन्सर पिडा गूण जाल्या. आनी एकल्या भयणीन हांगा गेला शारोल डिसोजा, हिने एक साक्ष गेल्या. ती आतां गर्भस्थ स्त्री आनी गांवाक येवंक जाय आसलें, तिका रजा मेळनातली आनी आतां 9 म्हयने जाले तिका, 9th म्हयनो कंप्लीट जावन येता आनी गांवाक येवंक जाय तिका, पूण रजा मेळनातली. आमी डेली तेजे खातीर मागतल्या, सकाळींच्या मागण्यांत हर एक दीस मागतल्या आनी हर एका सोमाराचें मागतल्या आनी ती निरंतरी आमच्या मागण्या जॉयन जातली. आनी आतां हांवें तिका तें वॅकेशन कंप्लिटली सँक्शन जाला म्हणून तेणें साक्ष गेल्या. निरंतरी मागल्यांचो फळ वो आमी खंयचे सोदून काडचें म्हूण ना. आमच्या ग्रुपांत आजूच साक्ष पडल्यात. देखून ह्या नीती करताची वापर पळया. ती विधव स्त्री कितले माग तिने सोडूंकूच ना त्या नीती करता. तो देवाक भियेनातलो, मनशांची पर्वा करनातलो, तोलो नीती करता. तो तितलो म्हळ्यार कठीण नीती करता जाल्यार हिच्या रगड्या खातीर हिचे तिणें मागून घडये ताका इरार केल्ल्या वरवीं ताणें नाका नीत करून दिली. तर सरेस्पर देव म्हाका आनी तुका आमी मागता आसतना आमकां तो दिनासतना कशें रावत. देखून हर एक संगती आज कित्याक म्हळ्यार विशेश मागणें दवरला म्हळ्यार आमच्या मागण्याक जाप दिवचो देव जावन आसा. आमच्या हर एक मागण्याक जाप दिवचो देव आसा. आज कितें तुमी मागतात पळय ते गेट काडले बरें देव तुमकां दितलो. खंयचीय जावं दी, खंयचीय तुजे कितेंय मागणी आसा जाल्यार तूं मागताय जाल्यार आज देव तुका दिनासतना रावना. देखून ह्या खातीर आज आमी हे मागणें दवरलें. कित्याक म्हळ्यार विशेश तरान सगळ्यांक हिलींग जायचें, डेलिव्हरन्स जायचें आनी अभिषेक एनॉयंटींग हर एकल्यांक मेळचें म्हणलें देवाची आशा, देवाची खुशी जावन आसा. देखून आज ह्या मागण्याद्वारे आमी मागता आसतना निरंतरी मागा, सोडी नाकात. आज मागलें फाल्यां मेळो ना म्हणून वगी रावनाकात. निरंतरी मागा, खंडीत जावन देव तुमकां दिनासतना रावचो ना. कित्याक आमी ती हाका एक साक्ष निरंतरी मागलेल्या हर एकल्यांक देव दिता म्हणून. आनी खंडीत जावन जायत्यो तुमी साक्ष आयकतात आजकाल. मस्त साक्ष आमकां येते आसात आनी हर एका आमी सोमारा दीस थोडी साक्ष घालूंक आमी आशेता. देखून तुमकां मस्त जाणांक तुमच्या जिवितांत देवान अजापांनी अद्भुतां केल्लीं आसात आनी खंडीत जावन तुमकां केल्लीं आसा जाल्यार एक ल्हानशें एक वॉयस मॅसेज घाला आनी एक तुमचे फोटो धाडा. आज कशें आमी एका भयणीची सिसिलिया रोजारियो तिची साक्ष घाली. ती दुबयंत थंय थावन हांगा ऑनलायनीर पळयता आनी ताका कशें गूण जाली. कितल्या वर्सांची 11 वर्सांची पिडा आशिल्ली. ती एक गूण जाली, देवान तिका गूण केलें. एसिडिटी प्रॉब्लेम तिचे गूण केले. देखून देव आयकनासतना रावना.
खरी एक मागणें आमचें आयकता पूण आमचे खंडीत जावन निरंतरी मागणें आसूंक जाय. आमी सोडूनच आमकां मेळटा म्हणसर सोडून वचो. देखून आमी सोमयाचे पांय धरून मागल्यार खंडीत जावन तो आमकां दिनासतना रावना. खंडीत जावन आमकां तो दितलो. ते देखून बर्थोलोमेवचें जिवीत पळया. तो मार्ग तेगेर पडून थंय भीक मागतलो आनी जेजू ताणें पाशार जाता म्हणून कोणें कितें ताका सांगलें पूण तो बोब मारतलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून जायत्याने ताचें तोंड दापयलें. फरिजवांनी शास्त्र्यांनी सादुशावांनी ताचें तोंड दापयलें पूण जाल्यार तांकां तो कॅर करिना लागलो. आमी मागतना कोण सांगता तें हें बरा कोणाकी कॅर करनाकात. तुमी खंडीत जावन तुमच्या सरेस्वर देवा कडेन बोब मारतना देव तुमचें मागणें आयकनासतना रावना. आनी तो सत्तो बार्थोलोमेव बोबो घालता आनी जेजू ताचे थंय रावता. पळया तो चलोन इतली केट आसता पूण ताची बोब जेजू आयकता. कित्याक तो कोणाकी कॅर करना. कोणें तोंड दाप म्हळ्यार दांपिना की देवाक वडल्यान ताणें बोब मारली आनी जेजू रावलो. आनी तुका कालें जाय की म्हूण विचारलें तर म्हाका दिश्टी दी म्हूण सांगलें. तक्षण ताका दिश्टी दिली आनी बार्थोलोमेव जेजूचो शिस्त जावन ताच्या फाटल्यान गेलो. तसो पाटलावदार तो जालो. आनी देवाचें उतर आमकां बायबलान सांगना पूण इतिहास सांगता तो निमाण्या घडये म्हणसर जेजू सांगता आसलो खंय. आनी तशें आमकांय हर एक संगती आमी सोडिनासतना आमी मागता जाल्यार आमी हट्ट धरून आमी मागता जाल्यार देव आमचें मागणें आयकनासतना रावना. हर एक संगती देव आमकां कॅर कान घेता आनी हर एक संगती तो दिनासतना आमकां रावना. कित्याक तो आमचो बापूय. एक भुरगो काले मागता जाल्यार तसो काळशा बापूय ताका दिनासतना रावना. खंयच्या रितीन जाल्यार तांचे पयशे ना जाल्यार आनी काले जाल्यार खंयच्या रितीन त्या भुरग्याचो मोग करता. देखून तो कशें म्हणी कर त्या भुरग्याक खंडीत जावन तें दिता. तशेंच सर आमचो सर्गीचो बापूय आमी ताचें भुरगीं जर आमी मागता आसतना आमकां दिनासतना कशें रावत. हर एक संगती म्हज्या जिवितांत हांवें जोन कान गेल्यात आनी हट्ट धरून मागलां खंडीत जावन मागलां. मेळनातल्या वेळार उपास करून मागलां आनी खंडीत जावन आमकां दारवटे उक्ते जाल्यात. आनी खंडीत जावन देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर ते दारवटे उक्ते करची की गय. आनी देवाचें उतर आमी स्टडी केल्यार देवाचें उतर आमी वाचल्यार देवाचें उतर आमच्या काळजांत आनी जगोवन दवरल्यार आमच्या मतीन कलसून दवरल्यार तितली एक चावी तुज्या जिवितांत कितें बरा देवान ब्लेसिंगां जोडून दवरली ती सगळीं घेवंक तितली एक चावी आनी ती जावन आसा देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर आमी आज क्लेम करून मागया. आज कशें विधव स्त्रीक एका निती करताची वापर पळया कशें ताका नीत करून दिली. आज आमकांय देव नीत करून दितलो. आज आमची मागणी तो आयकतलो. आमकांय तो बरें करतलो. आमची पिडा आशिल्ल्या तो गूण करतलो. आमकां अभिशेकान भरतलो. आमचे सगळे कश्ट अनवर पयस करतलो. आनी हर एकल्यांक कोणाक पुरा आज प्रत्येक जावन कोण पुरा जॉब नासतना आसात तांकां सगळ्यांक हे सरेस्पर देव आज दितलो. देखून आज ह्या मागण्याक छपयलें. आज एनॉयंटींग सेशन आमी करच्या पयलें तुमच्या हर एका गरजां खातीर आज आमी मागता. देखून आज आमी मागता फेलिसियाना लोबो, निधी शंकर, डॉमिनिक डिसोजा, फेलिसिया जेसिंता डिसोजा, लीना रॉड्रिगस, बीना पिंटो हांच्या सर गरजां खातीर फेलिसियाना हाच्या प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्यान ताका भरच्या खातीर आमी ह्या वेळार मागता. ह्यो पुरो संगती आज आमी देवा मुखार दवरया. सिसिलिया रॉड्रिगस, एडवर्ड मोंतेरो, फ्रांसीस पिंटो आनी जस्लिन रॉड्रिगस, सविता फेरावो, एंड्रू मोंतेरो, आयरीन मोंतेरो आनी जुलियट फेर्नांडीस आनी सविता फेरावो हांच्या खातीर मागया. आनी प्रत्येक जावन क्लॅरिटा म्हणल्या एका भुरग्याक संपूर्णपणान सुटका मेळच्या खातीर मागया. जेसिंता डिसोजा आनी ऑड्री फिलिप हांच्या सर गरजां खातीर, अल्फोन्सो सेबेस्तियान आनी हांच्या गरजां खातीर, फिलोमिना फेर्नांडीस, लविना लोबो हांच्या सर गरजां खातीर आनी प्रत्येक जावन एमिल्डा डिसिल्वा, आशा कोरियन, वेल नोन रजरेत, नविता कॉस्ता आनी हांच्या खातीर मागया. फ्रांसीस पिंटोची आवय मार्गरेट पिंटो ही हॉस्पिटलांत आसा ब्रिथींग प्रॉब्लेमान. तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी शारोल डिसोजा खातीर मागया. आनी बेनेडिक्ट डिसोजा खातीर आमी मागया. निधी शंकर हांच्या खातीर मागया. आनी सर ह्यो गरजो आमी सोमया मुखार दवरया. आनी संदीपा खातीर मागया ताका एक बरो जॉब मेळच्या खातीर. ह्यो सगळ्यो विनवण्यो सोमया मुखार आमी दवरून आयच्या दिसा विशेश तरान आमी ह्या मागण्यांत आमी पात्र घेवया आनी ही वपार आमच्या मतीन दवरया. निती करताची वपार तांणी कितें देवान मागलेलें तांकां दिलें. खंडीत जावन बार्थोलोमेवचे एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. ताणें कोणाक तें कॅर नासतना बोब घाली आनी तांकां तें दिलें. हें सगळें आज मेळच्या खातीर विशेश तरान ह्या वेळार आमी देवाची काकुळटांनी कृपा मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी ह्यो सोर संगती देवा मुखार भेटोवन दिवन तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार आमी विशेश तरान एनॉयंटिंगा खातीर अभिशेका खातीर ह्या वेळार आमी मागणें कॅन्डिडेट करता. खंडीत जावन हे
मागणें आमी स्विकार करया आनी आमच्या जिवितांत ती बरेंपण जावं दी. हर एकल्यान ताच्या की वर्तमानपण तुमकां पवित्र आत्मा मेळोवन दी, पवित्र आत्म्याची अभिषेक मेळोवन दी, पवित्र आत्म्याची कृपा मेळोवन दी, पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळोवन दी. अशें सगळें तुज्या जिवितांत सगळें बरेंपण जावचे खातीर तुजी कापळटानी कृपा देवाची तुमकां हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हणून आमी सांगता मागता ह्या वेळार. देखून हर एकली ह्या मागण्याक आमी भितर सरया आनी ह्या वेळार अभिषेका खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर, हिलिंगा खातीर मागया. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name, Lord. Glorify your name. Adore you. Adore you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Rathiria sharabarabari kandarabarabu. Dri karagaragadaria shat kat 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 kat. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord and very good evening, my dear brothers and sisters. We all are gathered in the presence of God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. And ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಮೂವರು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Today as we are gathered in the name of Jesus Christ, the Lord is present in our midst, and this is what the word of God says. Hallelujah. Praise the Lord. So do you all believe that the Lord is in our midst, and do you all believe that the Lord is able to do mighty and wonderful things in our life? If you believe, say amen. I believe. Hallelujah. You can put up your messages in the chat box. We will be continuously seeing your messages, and today we will be praying specially for a healing and for a deliverance in our life. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆಗಾದ ಕಾರ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ದೇವರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಈ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದೇವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. ನಾವೆಲ್ಲರೂ we all shall just go ahead. We shall praise and worship the Lord together. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ there is power. ಅದು when we worship the Lord, when we bless the name of the Lord, when we do praise and worship, when we glorify the Lord, when we worship the Lord, there's mighty power that moves. Hallelujah. Praise the Lord. So today, as we go ahead right now, let us sing, let us praise and worship the Lord once again. And as we praise and worship, let us prepare ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರ ಆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. ಶಬರಬರಬರ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ
parakate papa. Eshaba papa rakundara ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. Lord, everything is possible to you, Master. As we are in your presence, praising and worshiping you, Lord, it is possible, Lord, for you to heal us, for you to deliver us, for you to set us free, for you to break all those bondages that is operating in our life. We believe in you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sheba papa barakete ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ Everything is possible to you, Lord. Lifting up your voices as you sing this again and again. Everything is going to become possible in your life. Your healing is going to be possible. Your deliverance is going to be possible. Your job is going to be possible. Your marriage is going to be possible. The fruit of your womb, it is going to be possible. The blessing of your family is going to be possible as you worship the Lord this morning. Lifting up your voices. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರ ಸುಖವನ್ನು, ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Prepare yourself as you worship right now. Prepare yourself to receive from the Lord, to receive that healing, to receive that deliverance. Prepare yourself. Lifting up your hands completely, surrender yourself to the Lord. The Lord is asking me to pray for a small child. There is ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮಗುಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಈ ಮಗುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whoever is praying for a small child or you want prayers for a small child, please do mention the child's name and please do mention it in the chat box. The Lord wants to touch that child.
the Lord wants to heal that child, please to mention it. We would like to pray for that child. Rabashika papa papa papa. Kirbaria sandra bari kara bara bara. Kirbaria shambara bara bara. Ukoroko to papa papa ni kara teriya dirbaria shambara bara. Yesue. Kiri kara kara kiri bara. Ura bara 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 shakkat kat. Ita tata tata tora bara bara bari kara teriya shambara bara. Uroko bari kara baria shakkat kat. Iti 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 para para para. Uro papa 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 bari kara bari kara bara. Uro tora teriya shambara bara bara. Urka dirbaria shambara bara. Uro toshi papa papa papa. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ. In the name of Jesus Christ, I pray for clarity now. The mighty name of our Lord Jesus Christ, I command every sickness be nullified in the name of Jesus. Every pain, every discomfort be nullified in the name of Jesus. I command Clarina shall be completely healed in the name of Jesus. Be completely healed in the name of Jesus. From the head to the toe, the healing anointing of the Lord shall be released upon you. Be healed and be set free in the name of Jesus. Papa papa rama shapa papa uroko sindaria thalbaria shambara uroko papa papa rikat harabario shad gada 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 gada. Yes Lord, harabari khandara ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. I pray for women in the name of Jesus. I pray for Joshua in the name of Jesus. Ibaria shaka kaka kaka. Papa 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 kerebaria. I pray in the name of Jesus, the mighty anointing of the Lord shall be released. The Lord shall completely heal these children in the name of Jesus. Papa 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 shaka kaka kaka. Ita to 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 bara 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 shara bara bara bara. Shaka papa bara 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 shaka kaka kaka. Uto to 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 bara 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 chalbaria sandra bari kara bara bara. Uko roko tola bari kandria shipa papa papa. I speak healing in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಈತ ತತ ತತ ತೋರ ಬರ 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 ಬರ. ಈ ಕರ ಶರ ಬರ 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 ಯಂತರ ಬರ. ಉಮೋ ತೋ ಪಪ ಪಪ ರಿಕ ಪಪ ಪಪ. ಈ ಕರ ತೆರಿಯ ಧರ್ಮರಿಯ ಸಂತರ. In the name of Jesus, every sickness be healed right now. Every sickness be healed right now. Uro basham bara 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 bara. Tata 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 raka papa papa. I kara papa papa raka shika bara bara. Uro to seteriya ಧರ್ಮರಿಯ ಸಂತರ ಬರ ಬರ ಬರ. I kapa papa papa. Mighty healing in the name of Jesus. Shika papa papa. Roko lo kora bari kapiriya sanತರ ಬರ ಬರ. Uro to seta tata 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 tata. I papa 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 papa. Uro to loko shika bara ke papa papa. I prakara bari yantara kara bara bari sanತರ. Uro to 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 bara bari sanತರ bari kara bara bara. Shaka papa papa papa. ಆರಾಧನೆ
who are having issues in your eyes, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು who are having issues in your eyesight, right now just pray, the Lord is going to completely heal you. And all of you who are here praising and worshiping the Lord, just place your hands wherever you have any kind of pain or sickness. Just place your hands on that part of your body and believe and just continue to sing. For I see the angels of God are released. The angels of God are released, and I see the power of God moving. And wherever you are, the Lord is touching you and healing you. By faith, just place your hands. Wherever you have pain, place your hands and pray. The Lord is going to heal you. And please don't forget to testify for the glory of God. As you testify, your healing it will be completely manifested. It will be completely established. It will be seen. So please testify for the glory of God. Urodora shipa pa 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 rikandara bara it kat 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 urodora tora bara bara rikandara yesindara bara bara आराधने आराधने the name of Jesus, I pray that the power of God shall be released. The power of God shall be released. Every eyesight problem, I pray in the name of Jesus, every eyesight problem be healed right now. Every eyesight issues, every problem in the eyes be restored. I command your eyes be restored. Your eyes be restored. Your eyes be restored. The power of God shall move. Your eyes be restored in the name of Jesus. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ The name of the mighty name of Jesus Christ. I command every bondage to be broken. Every bondage to be broken down. In the name of Jesus, every obstacle, every spirit that is fighting me, nullified and be broken down in Jesus' name. Be broken down in the name of Jesus. Be broken down in the name of Jesus. The Lord is delivering a family from the spirit of fight. The Lord is delivering a family from the spirit of strife. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದೇವರು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. The Lord is delivering a family that has the spirit of strife. The Lord is completely delivering your family. Receive it in Jesus' name. There is someone, I see you praying for your stomach. There's some issue in the stomach because of which you are not able to live a normal life. Maybe the food that you eat doesn't digest, or maybe you cannot have a normal diet. There's some issue with your stomach. You're worried about, you're praying right now. The Lord is touching your stomach and the Lord is healing you completely. Claim and receive that healing in Jesus' name. There's someone praying for a financial blessing for your family. You're not praying for yourself, you're praying for somebody in your family for a financial blessing. The Lord is blessing the finances. Claim it and receive it in Jesus' name. There is someone who is trying for saving a lot of saving, but then there are a lot of issues in their finances. Right now the Lord is delivering you right now. There is a brother who is trying to save, but then absolutely it's very difficult. Right now the Lord is setting you free. There is a swelling in the shoulder, swelling somewhere in the body. Right now the Lord is healing you. Swelling is coming down. In the name of Jesus, be set free. Praise you, Lord. Thank you, Lord. ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಊತ ಉದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Be healed in the name of Jesus. Everyone praying right now, be healed in the name of Jesus. There's someone praying. You're praying for an elderly person's health. You are praying especially for an elderly person's health. The Lord is touching that person, and I see the Lord strengthening that person right now through your prayers. So claim it and receive it in Jesus' name. As we are praying right now, I see the power of God moving into your houses. ತುಂಬ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೊರಡೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತುಂಬ ಜನರ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ಮುರಿದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ತಿಕ್ಕರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్యా నా ఆధారము నీవే యేసయ్యా ఆశ్రయము నీనే యేసయ్యా నా ఆధారము నీవే యేసయ్యా ఆశ్రయము నీనే యేసయ్యా నా ఆధారము నీవే యేసయ్యా ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ದೇವರು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus be set free. The eyesight be healed right now. Eyesight be healed in Jesus name. Eyesight be healed in the name of Jesus Christ. Eyesight be healed right now. Be set free and be healed. Be restored. Every cataract issues, every nerve issues, every issues in the eyes, right now commanded to be nullified. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Your eyesight be restored. Be restored. Be restored in the name of Jesus. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿ ಆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದ ಸಾಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಅದು ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is opening the door for the abroad job for one person who is praying for her son right now. The job doors are opening. There's someone who is having issue in the uterus. There is some problem in the uterus. Inside the uterus, I don't know if it is like a cyst, or inside the uterus it is like a boil or a cyst, something that I see like a black dot inside the uterus. There's someone who's having issue in this. The Lord is completely healing you, and I see you're waiting upon the Lord for that healing. You don't want to go ahead for any surgery or anything. You're just waiting upon the Lord for that healing. The Lord is completely healing you from it. Trust in the Lord and keep declaring this healing upon your body. The Lord is going to restore your uterus completely. Uroba shindara bari khara bara bara. Ita tata kora bari yandara bari khara bari yasambara bara bara. Duko sekha ba bari khatiri bari khara bara. In the name of Jesus, I pray for Felicity. In the name of Jesus Christ, I pray in the name of Jesus, Lord, that your blessing shall rest upon her womb. Her womb shall open. It shall receive the gift in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus, she shall be fruitful. Her womb shall bear fruit in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus, the womb shall open. It shall be fruitful in the name of Jesus. Every block be removed in the name of Jesus Christ.
Ikapara bara bara bara. Shakat kat 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 kat. Ikatara bara bara. Ibariya shandara bari kara bari sarbariya sandara bara bara. Ikoroko papa. Ikra shakala bari kandara bara bara. ತುಂಬ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಟು ಬಿ ಹೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಯು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ Praise you, Lord. ಆರಾಧನೆ 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 The Lord is lifting up the burden of someone. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆವಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. There's someone who was feeling very heavy. There was this heaviness that you were experiencing. The Lord has delivered you, and I see you feeling light. So if you are here, please testify it for the glory of God. Hallelujah. Let's pray for all the people who are having throat infection, lung infection, breathing issues right now. As we are praying right now, lay hands upon your throat, upon your lungs right now in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Every issues in the throat, every issues in the lungs, every infection in the name of Jesus Christ. Be set free in Jesus name. Secretary infection Jesus चबड़ा देखना वन संपूर्ण रीति संपूर्ण सुटका जाओ Jesus चबड़ा देखना वन संपूर्ण सुटका जाओ. The mighty name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Be set free. Every infection right now be cleared in Jesus name. Be set free by the blood of Jesus, by the wounds of Jesus Christ. Be set free, be healed and be delivered. Be healed and be delivered. Be healed and be delivered. There is a person getting healed from spine issues, spine related issues, pain in the back, slip disc. Right now the Lord is setting you free from these issues. The Lord is setting you free from this pain, the continuous pain that gets as you sit for a long time. Mostu vel bosta na pankar duki uncha slip disc ka je tondre varvi mostu duki uncha asali sampurna riti sudka dete asade. Hallelujah. Shiva आराधने 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 in the name of Jesus. I pray for Audrey in the name of Jesus Christ. Every disturbance, everything that is trying to come against her, I command it to be nullified and broken down right now in Jesus. Be broken down in the name of Jesus. Be broken down in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Be set free. Be set free. Be set free in the name of Jesus. I see the Lord breaking the bondages for many people. Many people, I see the bondages breaking in your life. Continue to pray, continue to receive the power of God. In the name of Jesus Christ, every blocks and bondages operating in our life be nullified and broken down in Jesus' name. Be nullified and broken down in the name of Jesus. Let's all pray together in tongues. Let's all pray together. Pour out your Holy Spirit, Lord. Anoint and touch each and every one of us. Let your presence, let your anointing, let your healing, Lord.
Receive the touch of the Lord right now. Receive the touch of the Lord. May the Lord touch you right now. May the Spirit of God touch you right now. Receive the touch. Receive the touch of the Lord. Receive it in the name of Jesus. Amen. The Lord is touching one person with severe diabetic issues, because of which you get darkness in the eyes or you get head reeling. The Lord is touching you and setting you free right now. The Lord's power is descending upon you mightily. Receive His power. The power of the Lord, wherever you're praying from, let the power of the Lord move into your houses. Let the presence of the Lord move into your houses and touch your family members right now. Increase their faith right now. Break the bondages right now in the name of Jesus. Let the power of the Lord go forth into your houses. Oh, Roma Shanda. Let every bondages be broken down in your houses in the name of Jesus Christ. Let there be a mighty deliverance in your house in the name of Jesus Christ. Oh, Koropa Papa Papa Papa. Shat kat 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 kat. Iti ti 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 Papa 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 Papa. Through Korea shat kat kat. Urose kati barakandara. Empaya kandaria shat kat kat. Ele paratonda. Ebra kandario sandara bara 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 shat kat kat. Ti 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 ti. There is someone, you are praying for your son's job. You are praying for your son's job, your son's finances, your son's work that he is doing, for him to be more fruitful. The Lord is hearing your prayer, and I see before the end of this year, you will experience a mighty breakthrough in your son's life. So claim it and receive it in Jesus' name. The Lord is going to do great and mighty things. Your prayers will never be wasted, says the Lord. The Lord move right now. Let the power of the Lord move right now. Everyone who are praying in agreement with us, may you all receive the power of God. May the Holy Spirit of God touch you right now. May the Holy Spirit of God locate you right now. May every kind of burden be lifted up in the name of Jesus. May all your prayers be heard and answered in the name of Jesus Christ. May you receive a mighty healing, a mighty deliverance upon your life in Jesus' name.
The Lord is blessing many families with a financial blessing. There are few families who are praying for a financial blessing. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. The Lord is releasing a financial blessing in your families. Especially see that the bondage where you're not able to save finances, or whatever you receive as a salary, it just goes off as soon as you receive it. It just becomes empty. That kind of bondage the Lord is breaking right now. The Lord is setting your family free from that bondage. Receive that blessing in Jesus. I see you're praying for your daughter-in-law, for her to receive the gift of a child. There's someone praying for your daughter-in-law, you're praying for your son, for your daughter-in-law, for them to receive the gift of a child. The Lord is opening their womb and the Lord is blessing them to be fruitful. So claim and receive that blessing in Jesus' name. Roto shekarabari kandariya dirbariyo sambarabara. Ukoroko shekala ketiri kalabariandara bari karabarabara. Roto sendariya dirbariyo shambarabala. Let's all pray together for some time in tongues and let us receive the power of God. Let us pray that all this healing and deliverance that the Lord has released for us, may it all be sealed by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Once again, as you're in the presence of God, if any of you have received your healing, deliverance, or if you feel that your heaviness has been lifted up, or you feel better with your sickness, with your pain, please do mention it. Or if the Lord has spoken to you today, please do mention it in the chat box and glorify the Lord. Bless the name of the Lord for it. And thank the Lord for His goodness. The Lord who has spoken is able to fulfill His promise in our life. Let's believe in the Lord. Let's once again thank the Lord. Let's once again pray for the anointing of the Holy Spirit to be upon our life. There's someone I see from that time the Lord was showing you've been struggling a lot with your sleeplessness. And even if you sleep, there's a lot of disturbance. It is not natural. It is not normal. It is something supernatural that I see, that you're disturbed, that you're troubled about when you're sleeping. Something that is troubling you, tormenting you. The Lord is releasing a deliverance upon you. If you are here, please to mention your name. I would like to pray for you. I see the Lord delivering you right now. If any of you are having the sleeplessness or disturbed sleep or nightmares, just place your hands above your head, place your hands upon your head and pray right now. Pray that the Lord shall deliver you. Pray for the anointing of the Holy Spirit. Where the light of the Lord is, there is no place for darkness. Ratu shimbara ketarabala. Let there be light in the name of Jesus. Every nightmare be broken down. Every spirit influencing your dreams, your sleep, be broken down, be destroyed in the name of Jesus. Right now, command, be delivered in the name of Jesus. Be delivered. Let there be light. Let there be light in the name of Jesus Christ. Be delivered. Be delivered. Be delivered in the name of Jesus. From every fear of darkness, be delivered right now. Be delivered right now in the name of Jesus Christ. Be delivered right now. Be delivered from every nightmare. Be delivered right now. Be delivered in the name of Jesus Christ. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा. Let's all pray for the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit upon our lives. पवित्र
having issues in your visa, in the name of Jesus, I command every process, let it happen smoothly in the name of Jesus. Every process of the visa, may it be released smoothly. May it be released smoothly in the name of Jesus. Every block be broken down in the name of Jesus. Every blocks against the visa processing be broken down in the name of Jesus. May it be processed smoothly in the name of Jesus Christ. May the visa be released in Jesus. Urotto Sindria Durbaria Shadakata, Reta Mandoria Sandra, Reta Mandoria Sandra, in the name of Jesus. I pray for Veena Pinto's daughter-in-law in the name of Jesus. I pray that the child, the mother shall be safe in the name of Jesus Christ. The child and the mother shall be sealed by the blood of Jesus. At the right time, the child shall be delivered. There shall be no complications in the name of Jesus Christ. I pray there shall be a normal delivery in the name of Jesus. May the Holy Spirit of God rest upon them. May there be a normal delivery in the name of Jesus Christ. Uroko shepa papa parakindara bara. Udikariya sakat kat 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 kariya shadakariya. Lord, anoint and touch each and every one of us with your power, Lord. Repala shindariya dhurbariya sambara bara. Rika teko papa papa. Shit kat 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 kat. Let there be a mighty anointing upon everyone, Lord. May their anointing levels increase. May their faith levels increase in the name of Jesus. May the power of God move in their lives. May their anointing levels increase in the name of Jesus. Shikaba papa. Everyone be filled with the fire. Everyone be filled with the fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. The name of Jesus be anointed with fire. Be anointed with fire. Be anointed with fire. Be anointed with fire. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiba ba 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 ba. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. आज प्रत्येक जाऊन हे मागणे आमकां सलोनवरून गादार दिल्ल्या ब्रदर केविन आनी सिस्टर डेझी आनी कांय आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळीं इतलीं जाणां जॉयन जाल्यात तुमच्या सगळ्या इंटेन्शन करात आमी मागलां जायते जाणांक बरेंपण जालां तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं आमी ह्या वेळार हे मागणे अखेर घेवन सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुज्या संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मेरया कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगत जिजो भाग्यवंती मरिया देवाच्या माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वत आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं समेस्तांक बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट